म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आयकलां आनी आमी जाणो की जेजू खूब मिलाग्री कोत्तालो. आमच्याय जिवितान जेजून मिलाग्री केले आसतल्यो, पूण एक जाणो जायात, ही मिलाग दर दिसा जेन्ना मिमिसांत भाग घेता तेन्ना हांगसर ह्या आल्ताराचेर घडटा. उंडो आनी सोरो, पाद्री एक हात्यार जावन आसा, पूण जेजू तो उंडो आनी सोरो आपली कूड आनी रगत करून आमकां जिवीत मेळच्याक तो दिता. आनी आमी हांगसर सगळीं जाणां भावार्थांत आयिल्लीं आसा वो ही मिलाग अणभवच्याक आनी तातूंत आमी भाग घेवच्याक आनी आमचें जिवीत ही आनीक मिलाग जेजू सारकें तो करून घेता ते भाशेन जियोवच्याक. पूण हाचेर आमचो चड ध्यान मन आसना. कित्याक लागून? कित्याक आमी ताका विसरता आनी आमचेच चिंता. सगळो गत आमची चिंतना आपल्यापणाचीच आसता. वय, पूण तूं जाणूंक जाय की आमची कूड आमची न्हय, आमची कूड जेजूची कूड. आमी कुडीचे ताचे सांदे. हे पळयात न्ही, हे आमचे कुडींत सगळे सांदे आसात ते हिंचोर आसात. हे आमचे कुडींत आसा. कोणाचे ते आयकतात? म्हजें आयकतात. तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी जेजूचें आयकोन ताका कितें करूंक जाय ते प्रमाणे ताणें आमकां वापरची. म्हणून ह्या मनोभवांत एटिट्यूडान आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. आनी एक जाणो जावया, देवाची येवजण आसा ती तो शांती पावयताच. पळयात कशे भाशेन ह्या आपले पोरजेक ताणें तयार केली. आमी आयकलां तें, आमी नियाळलां, वर्साच्या वर्सा आयकता. आब्रामाक ताणें निवडलो, ताका आपल्या गांवांतलो भायर काडलो, ताका एक देश दिता म्हूण सांगलें. तो नोको ही अरण्यांत चलपाचें पळय तें चलोंक लागलो. देवान सांगलां देव सगळें करून घेतलो, पूण ताचो विस्वास ताचेर आसूंक जाय. आरे म्हातारी पिरायेर आजून पर्यंत ताका भुरगो जावंक ना, आनी देवान सांगलां ही पळय नखेत्रां आसा आनी ही रेंव पळय आसा तितली तुजी संसूच जातली, पूण म्हातारी पिरायेर पावलेलो आसा, आजून भुरगें जावंक ना ताका. पूण देवाचेर पातयेवन तो आपली पावलां फुडें मारीत आसलो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आतां ह्या फुडें कितें जातलें तें कोणूच नको, देव जाणा. ह्या भावार्थान आनी बोरवाशान आमचें जिवीत आमी जियेता, पूण ताचे तर आमी मातशी खोलायेन जियेत तर आमी खुशाल आसतले. कित्याक देवाचो मोग केन्नाच उणो जायना. तो आमचो सगल्यांचो मोग करता. ते भाशेन त्या अरण्यांत मागीर तांकां गुलामपणान ते पडले. कित्याक तुमी जाणात हें सगळें. जाकोबाचे भुरगे आपल्या भावाक जोवताले, जुजेक, आनी ताका मारूंक सोदताले, पूण एकल्या भावान सांगलें ना, ताका विकून काडया. इस्मायलीत आयले आनी ताका मागीर विकून काडलो आनी ते ताका इजिप्ताक घेवन गेले. थंयसर ताका बंदखणींत घातलो. थंयसर देवान ताका एक गूण दिल्लो, म्हणजे सपनां तो पारखितालो. कशे भाशेन देवाची येवजण कितें आहा तातूंत पळय तें सांगतालो. हो गूण ताका दिल्लो. फारोक कोणें सांगलें इतलो इज्रायल येता सांगसर तो सपनां पारखिता, आड म्हूण लागलो ताका. आनी ताणें पारकिलें आनी फारो इतलो ग्रेस जालो की आख्खें थंयसर पळय सगळो मनशाक कूड आसलेलें तितलें ताचें शी येतालें. कित्याक लागून? ह्या झुजेक लागून. आनी झुजेची सगळी संख्या मागीर वाडत गेली. कित्याक ताचे भाव आयले, तांकां ताणें बक्षिले, ताची वाडत गेली पोरजां आनी तांकां मागीर गुलामपणान दवरली. ते म्हणूंक लागले, सायबा तुवें कित्याक म्हणून आमकां ह्या गुलामपणान दवरली? आमकां काड हांगसरली,
काडली तांकां मोइजेसाक घेवन आनी 40 वर्सां अरण्यान तांकां व्हरोन तांकां हे भाशेन जेवण दिलें आनी हो करार केलो. हांव तुमचे बरोबर करार करतां. आब्रामाच बरोबर न्हय पूण आख्खे परजे बरोबर. रोगत घेतलें मेंढरांचें आनी ते आल्ताराचेर वतले. मागीर देवाचें उतर जें मोइजेसाक आयलेलें सुमूर्त ती तांकां वाचली आनी तें सगळ्यांनी म्हणलें आमी ती पाळटल्या. वय म्हण लागलो. आतां तें रोगत तांचेर उरलेलें. कित्याक लागून हो करार घडून आयिल्लो आसा. रोगतान तो केलेलो आसा. वय मेंढऱ्यांचें रोगत. पूण आतां जेजून आमचे पासत आपले रोगत वारोयलेलें आसा आनी सगळ्या मनशाक कुळाक तो आपणा सोबे एकवटून दवरता. आनी जेन्ना आमी बावतिजम घेता तेन्ना आमी ताच्या त्या एकवटान एक जावंक लागता. एक जालेलीं आसा आनी एकपणी आमी जियेता. तर हाका लागून आमी सगळीं खूब जाणां वेगवेगळ्या घरांतलीं पूण सगळीं जाणां जेजू सोबे आमी एक. आनी जेजून आमकां एक केलेलीं आसा पूण तो बापाक एकवटून आसा. तो पवित्र आत्म्याक एकवटून आसा. आनी तेच बरोबर आमी जेन्ना जेजूक एकवटून रावता तेन्ना पवित्र त्रित्वी आमचे सोबे आसा. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें बापाचो केला. तसो हांव म्हज्याचो करतां आनी म्हजो मोग करता. आनी हे परी हो एकवट जोडून जेजू घेता. हें सगळें तो करता. त्या अरण्यांतल्यान तांकां व्हेली, तांकां सगळें केलें आनी आयज पर्यान आमचे पासत तर आमी बरे भाशेन बारकायेन पळयत चोर आमी समजता की आमी हें सगळें केलेलें आसा म्हणून. आमी फकत मागूंक जाय भावार्थान आनी जें आमी कितें करूंक जाय तें आमी बरे भशेन करूंक जाय. जेजू सोबें बाकीचें फळां तो दितलो आनी आमकां व्हड करतलो सगळ्यांक. जितलें दिवंक जाय तितलें. आमकां खूब पाटी आस आसता. ही आस आमी धरूंक फावना कित्याक आमी सगळीं जाणां एकूच. पूण आमच्या मदें आहा ती. ताका लागून आमी पातकान पडटा आनी पातकान मागीर जियेता आनी पातकान आमी केन्ना खुशाल ना. पूण तें पातक काडपाक एकदम सोंपें. जेजून आमकां मोगशिल्लें आसा. फकत कुमसाराक वचून सांगपाचें हांवें केलें म्हणून पातक ह्या फुडें कोचचो ना. पूण पोत्तून पडटा आमी. कित्याक लागून आमी आमचें जिवीत ताका एकवटून जियेना. ताका एकवटून जियेत तर आमकां कांयच वायट जावचें ना आनी ते सोयींतली तो आमकां भायर काडटलो. हें जाणो जाय. ताणें आमकां जॅम दिलेली आसा, न्हीद दिलेली आसा. कित्याक लागून आमकां रिजुवनेट करूंक, आमकां पोत्तून गोठायन भरूंक 24 वरां दिल्लीं आसा. ह्या 24 वरांची म्हणल्यार तो आमी 5, 7, 8 वरां न्हिदेन सादता. हे न्हिदेन तो आमकां पोत्तून जिवाळ करता. हे कालचे अनुभव आसलेले पळय तातूंत हांवें पडोन आसतना फाल्यां आमी बरे भाशेन जियोया म्हणून हो आमी निर्णय घेवंक जाय. पूण आमी कितें करता बिलकूल परवाच करिना. जशे भाशेन जियोंक जाय तेच भाशेन जियेता. ना, हें सारकें न्हय आमचें. आमी मातशें मनन करूंक जाय. रातचें आमी कितें केलां पळय तें दिसाचें हें हांवें सारकें करूंक ना, तें हांवें सारकें करूंक ना. सायबा म्हाका बोगूस आनी ह्या फुडें तुजें सोबें हांव आसा म्हणटच तुजे भाशेन म्हाका बरो जावंक आयज रातीक तूं म्हाका घडून हाड. सकाळीं तो आमकां रोखडोच घडून हाडटा आनी त्या प्रमाणे आमचें सोबें सोंपेपणे बरेंपण घडोवंक लागता. कालची चाल आमकां आतां कंट्रोल करना. कित्याक देव आमचे चाली पातकाक मोन व्हड हें जाणो जायात. पूण आमी पातकाक वयलो स्थान दिलेलो आसा. तशें आमी करूंक फावना. ताचेर आमी विस्वास धरूंक जाय. तो आमच्या काळजांत येवन आमकां भितरल्यान सावन घोटाय दिता. आपली सारकी वागूंक, आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक आनी ते भाशेन आमच्या घोराब्यांत आमी जिवंक जाय. तांकां तो अणभव घडोवंक जाय. घडच्याक आमी सदांच मागण्यांत रावया. 5 मिनट न्हिदच्या आदीं 5 मिनट सकाळचीं उठलीं म्हणून तुमकां हांवें सांगलां आनी सांगत आसतलो हांव. कोंत घेयात प्रत्येक मणी जावन आसा एक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतप्यान भरोवन येता. सगळें आमचे भितर आसा तितलें ताचें सोबें आसा. ताचें नांवान तें भायर काडात. कित्याक ताणें आमकां भोगशिल्लीं आसा. हें सगळें पातक आमचे भितर दवरचें न्ही. पातक आमी काडया आनी ताचें जिवीत आमी अदीक पत्करया दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान. 5 मिनटांनी आमी सारकें शुद्ध निर्मळ जातल्यां न्हिदूंक गेलीं की ना
तो आमकां भितरल्यान थारार हाडटलो. हाडटाच, कित्याक तो रोचणार, तो आमकां रोचता. आजून दर दिसा अदीक आनी अदीक आमकां बापा सारकी परिपूर्ण करूंक तो वावुरता. पूण आमी ताका सहकार करूंक जाय. सकाळीं उठलीं ताका पोत्तून तेच भाशेन आख्खे कोंतार एकवटून रावंक जाय. कित्याक आमी नवी रोचना सकाळीं उठलीं म्हणटून ताका एकवटून रावलीं की आमी ताका भितर घेतलो कोमयांतल्यान, आमी जालीं गोट. आनी हे भाशेन आमी ताची येवजणे प्रमाणे जियेतल्या. हें सगळें घडच्याक आमी आतां आमच्या हात अशें उंटीन धरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोट आसा ती चुतान तकली मेरेन आमी सुस्कारान बरोवन येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत. जेजू म्हणटा हांव जिवीत. तो जेजून आमी बरोवन आयल्या आनी सगलें आमचे भितर आसा तितलेंय जेजू सोबें आसा. आत्म्याच्या पावंड्यार खरें, पूण मनांत आनी आत्म्या कुडींत आमी एकूच जाता जेजू सोबें. सगलें आमचे भितर आसा तितलें जेजू सोबें आसा तें भायर काडया आमी. जेजूच्या नांवान तें भायर काडीत तर रोकडीच आमकां तातूंतली सुटका मेवतलीच. आनी मेळ्ळ्या उपरांत आमी जेजू सारकी उदीक जावंक तो आमकां आपलेंच जिवीत दिता, आत्मो दिता आनी आमकां आमच्या आत्म्यान तो बरोवन येता. जेजू आर्गां दिनवास महिमा वाखाणणी तुका, कित्याक तुवें इतलो तोकूस घेतलाय सगलें बारकायेन पळोवच्याक आनी आमकां तुज्या मोगान बाळगून दवरच्याक. जेजू ह्या फुडें आमी हे भाशेन नेणार कुशीन भोंवची नात, पूण हे जाणवायेन तुका सदांच आजीर जावन आमचें जिवीत तुज्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारांत आमी जियेत येल्या. आनी हे परी अदीक आनी अदीक तुजे येवजणे प्रमाणे म्हजें जिवीत घडोवन येवंक जाय. त्या प्रमाणे हांव घडोवन येतली आनी हे परी बापाक आमी महिमा हाडटल्या.